8 दिसा फाटी पीओपीच्या मुर्त्यांनी भरिल्लो ट्रक पत्रादेवीच्यान गोंयांत येताना कांय जाणांनी पळयलो. गोंय सरकार पीओपी मुर्त्यांचेर बंदी घालपा विशीं तशेंच ह्यो मुर्त्यो कोणे घेवच्यो न्हय म्हण दर वर्सा चवथ लागीं पावल्या उपरांत सांगता. मात सरकारान आतां सावनूच ह्या मुर्त्यांचेर बंदी घालपाक जाय म्हण पर्यावरण मोग्यांनी मागणी केल्या. जाता ते गोवा हस्तकला महामंडळ आसता, पोल्युशन बोर्ड आसा किंवा कलेक्टर ऑफिस आसा, ही तिनी जी डिपार्टमेंटां आसा ह्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींचेर बंदी घालूच्याक तांकां पूर्णपणे अपयश येयलेलें आसा. आनी पत्रादेवी जेन्ना आमकां महाराष्ट्र आनी गोंयाचो जेन्ना चेकपोस्ट आसा त्या चेकपोस्टार वचून ह्यो कश्यो मुर्त्यो सोडटा हो व्हडलो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी सरकारान खरें म्हणशीत जाल्यार आतांच 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी आपलो एक नियमावली जी आसा ती आतांच प्रसिद्ध करची आनी जे दर वर्सा गणेश मूर्ती विक्री करता तांकां सांगचें की तुमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो विक्री करूं नाका किंवा पेण किंवा कोल्हापूर ह्या भागांतून खरेदी करूं नाका. खरेदी केलेले आसा तर आमी सगळे जप्त करतले. पण सरकार शेवटच्या 1 म्हयनो आसतना किंवा 22 दीस आसतना अशा प्रकारचे पत्रक काडटा आनी सामान्य जनतेची एक फसवणूक जाली. आता हांव म्हणटा की ही जी जिम्मेदारी आसता आमच्या पोल्युशन डिपार्टमेंटाकूय आसता. पोल्युशन डिपार्टमेंट वचोन सगळे जागे चॅकिंग करचे. जे खंय गणपती दवरतात कित्याक सगळ्यांचे थोड्यांचे कितें जाता ते सार्वजनीक गणपती कोण पोसता तेंचे पयलीं बुकींग आसता आनी जे उरलेले गणपती आसता ते दुसरे लोक कोण बुकींग नासता ते करतात. पूण आतां सिच्युएशन अशें जाल्लेलें आसा हेजे लक्ष कोण घालिना. लास्ट येळूय मातसो बोबार जाल्लो ते सांगले की आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. हेजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती एक्सेप्ट करचे ना आनी तेजे वयर स्ट्रिक्ट एक्शन घेता. पूण कितें जावंक ना. आतां हांव सरकाराकूय रिक्वेस्ट करता आनी आमचो म्हापसाचो आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता आनी स्पेशली म्हणजे आमचे सालिगांव जे पोल्युशन डिपार्टमेंट आसा ते आनीक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे हेजे बद्दल वचून चॅक करचे. हे कन्सायनमेंट इतके बेगीन कित्याक येयला, फेब्रुवारी आनी मार्चान कित्याक येयले कन्सायनमेंट. आनी हे सगळे जे गणपती येयल्ले आसा पेंट बीन करून येयल्ले आसा. हांव तुमकां फोटोय दाखयता कशे येयल्ले आसा म्हणून. पूण पत्रादेवी बॉर्डरांसून क्रॉस जाल्ला जावन आमच्या गोंयांत पावलेले आसा ऑलरेडी. आनी अशेंच आनीक जायते कन्सायनमेंट येवपाचे आसा. पूण म्हाजे सरकाराक इतके हे करता स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय म्हणून रिक्वेस्ट करता हांव तांकां की देवाचो. जाल्यार अश्यो गाडयो कोणाकूय दिसत जाल्यार तांणी फोटो काडून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडचे. चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो आनी मुर्तीकार तिगून उरचे म्हण आमी जायत्या जाणांक क्ले मशीन्स दिल्यात. ही कला राखपाक जाय म्हण हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकार उलयलो. जर समज तुमकां अशे फोटो कोणी धाडले जाल्यार तुमी ते पोल्युशन कंट्रोलाक तांकां तुमी धाडचे. कित्याक आमी स्ट्रिक्टली रावल्ले आसा ह्या वर्सा. कित्याक आमी 3 वर्सां जालीं ना म्हणल्यार आमी क्ले मशीन दिता आतां. आनी हांवें सगळ्या आख्ख्या गोंयचे MLAs तशे मिनिस्टर तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी अप्रोच करून तेंच्यांनी बाकीच्या आपल्या हितून जे कलाकार आसात तांकां लागून तेंच्यांनी दिवंक. आतां ह्यो म्हयनो जालो न्हू, ह्या म्हयन्यांसून आमी स्ट्रिक्टली ऑर्डर दितले. तर पोल्युशन कंट्रोलान तेंच्यांनी हे घेवंक जाय तो. आनी हांव ऑलरेडी लेटर करतलो पोल्युशन कंट्रोलाक कितें तुमी जाता तितले स्ट्रिक्टली हे करचे. आनी कोणाक अशें कळ्ळें जाल्यार तेंच्यांनी आमकांय फोटो धाडचो आनी आमकांय कितें फोन करून कळयचें. आमी तेजेर एक्शन घेतले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.